नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। भाजपाच्या प्रचाराक नेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करतले पल्लवी देंपोचो प्रचार कामाचो गाभो समितीचे बसकेन नियाळ। सांगोर्ड्याच्या बेगल लोकांक मेळची ना सरकारी मजत। आचारसंहितेक लागून सरकारान केले हात वयर। मनीसपणाचे नदरेन करतले मजत। आमदार केदाराचे आश्वासन। वाडदिसाच काळान केलो घात। कांसातिये दुचाकी आनी ट्रका मदीं जाल्ल्या अपघातांत नासनोरच्या चलयेक मरण। ट्रक ड्रायव्हरान काडलो पळ। फामिलीची पुलीस स्टेशनार धडक। लोकशाय न्ही जाल्यार परिवारवाद वाटोवपाकूच इंडिया आघाडी। भाजपाचो मणियारो गिरीराज पै वेर्णेकाराचो आरोप। वास्को 5 वर्सांच्या सान चलयेचे लिंगीक अत्याचार करून केलो खून। दोग दुबावितांक केली अटक। दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंताची माहिती। आनी अनुय जावची ना मयेगावची फामाद माल्याची जात्रा। देवस्थान समितीचो निर्णय। नोटीसूय जारी। आता खबरो विस्तारांत। लोकसभा वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर सध्या प्रचाराक नेट। भाजपाचो पयल्या पावण्यावेलो प्रचार सोंपलो। प्रचाराच्या दुसऱ्या टप्प्याक सुरवात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण गोंयचे उमेदवार पल्लवी देंपो हिचो प्रचार करपाक कुडचड्या जाहीर प्रचार सभेक येतले। मात प्रधानमंत्र्याच्या जाहीर सभे खातीर सध्या डेट फिक्स जावंक ना अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। जाल्यार 40 स्टार कॅम्पेनरांच्या नांवांची वळेरी निश्चित जाल्ल्याची माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडी हांणी दिल्या। इतले मजगती स्टार प्रचारकच्या वळेरींत सुलक्षणा सावंत हिचे नाव आसा, मात हेर 3 बायल आमदारांच्या नावांचो मात ह्या वळेरेंत आस्पाव ना। लोकसभा वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर सध्या प्रचाराक नेट आयला। भाजपाची शेनवारा कोर कमिटीची मीटिंग जाली। भाजपाच्या दुसऱ्या टप्प्यातल्या प्रचाराक सध्या सुरवात। प्रचार तयारी हाचो नियाळ ह्या बसकेत जालो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची दक्षिण गोंयांत कुडचड्या लोकसभा वेंचणुकीच्या प्रचाराची जाहीर सभा जाव येता अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। केरळ, महाराष्ट्र, कारवार सयत मुख्यमंत्री गोंयच्या उमेदवारांचोय प्रचार करपाक सध्या बिझी। भारतीय जनता पार्टीचो इलेक्शन रिव्ह्यू घेवपाची मिटींग आशिल्ली। तोंडान आमचे सगळे म्हणजे इलेक्शनान सगळे जितके कार्यकर्ते आसात त्या सगळ्यां कडेन पुराय नॉर्थ आनी साऊथ गोवा रिव्ह्यू घेतलो। तशें आमी म्हणटा की एक राउंड ऑफ कॅन्डिडेट दोनूय कडल्या कॅन्डिडेटांचो ऑलमोस्ट कंप्लीट जालो। खूब बरो रिस्पॉन्स आसा सगळे कडल्यान। सो सेकंड प्रचारांतल्या टप्प्यात कितें करचें। सेकंड प्रचारांतल्या टप्प्यात जशें आमी म्हणटा की कॉर्नर मिटींग घेतल्यो की तेच्याच बरोबर मेन सिटींनी मातश्यो व्हडल्यो मिटींग आसतल्यो आनी पब्लीक मिटींग आसतली। टेंटेटिवली माननीय प्रधान अजून ठरवंक ना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची ती डेट मेळ्ळी किंवा डेट केंद्रांतल्यान मेळ्ळी जाल्यारूच तेंची एक मिटींग टेंटेटिवली कुडचड्यार जावपाक जाली जाल्यार ती कुडचड्यार जातली डेट दिली। अदरवायज आमचे सेकंड लायन लिडरशीप जी सेंट्रल आहा तेंच्यांतलो कोणूय आयलो जाल्यार तेज्यो वेगळ्या सिटींनी म्हणजे मडगांव आसतलें, म्हापसा आसतलें, फोंडें आसतलें अशे नॉर्थ साऊथ वेगळे कडेन मिटींग जातल्यो। स्टेट लेवल लिडरशिपीच्यो मिटींग आमच्या मेन टाउनान सगळी कडेन ज्यो आसा स्टेट लेवल लेवलच्यो मिटींगी उरतल्यो। ऑर्गनायझेशनल काम सुरू आसा। लोकांचो खूब बरो रिस्पॉन्स मेळटा। दोनूय सीट बऱ्या मार्जिनांतल्यान आमी जिखता। तुमच्याकडे राष्ट्रीय एक तरी मिटींग जातली अशें टेंटेटिव आसा। अजून पर्यंत फायनलायज जावंक ना जातली। तुमच्याकडे राष्ट्रीय प्रचाराची सुद्धा धुरा आहे। गोव्यातला प्रचार आणि बाहेरचा प्रचार कसा जेन्ना जेन्ना 7 तारखेच्या इलेक्शना पयलीं जेन्ना जेन्ना वचून म्हणजे टायम मेळटा किंवा आतां काल कारवार गेल्लो पयर रावूंक तेच्या मदीं परत महाराष्ट्रान वचपाचो फाल्यां ताज्या मदीं केरळ वचून येयलो। असो जेन्ना जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना आयदर नॉमिनेशन फायलिंगान किंवा पब्लीक रॅली हांव जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना वचत आसता। 7च्या उपरांत फूल स्लीक बाकीच्या भायल्या प्रचाराक आसता। बीजेपीच्या प्रचाराच्या स्टार कॅम्पेनराची वळेरी निश्चित। उमेदवारी अर्ज भरल्या उपरांत गोयच्या दोनूय उमेदवारांचे प्रचार करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, प्रदेशाध्यक्ष जे.पी. नड्डा, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी, स्मृती इराणी, आशिष सूद असे वट्ट 40 स्टार कॅम्पेनर गोंयांत येतले अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष तसेच राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या। गोयचे निवडणुकीक स्टार कॅम्पेनर म्हणून गोयचे आणि केंद्रातली जी नावां आयल्या आजूच आयल्या टोटल 40 नावां आसा। तातूंत बरेचशे गोंयचेच लिडर आसात।
भायले जे लिडर आसात आमचे नॅशनल लिडर ताचे भितर आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डाजी, आमचे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंगजी, होम मिनिस्टर अमित शाहजी, आमचे मिनिस्टर नितीन गडकरीजी, हे आमचे सगळे भायले आपल्या सेंट्रलांतले लिडर जे नांवां आसात की जे स्टार कॅम्पेनर म्हणून गोंयांक लागून हें केल्लें आसा, धाडलेले आसात. आनी ताच्या सकयल मागीर आमचे गोंयचे जे लिडर आसात ताच्या भितर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, स्टेट प्रेसिडेंट सदानंद शेट तानावडे, स्मृती इराणी, देवेंद्र फडणवीस, अभय पाटील बेळगांवचे आमदार, आशिष सूद आमचे दिल्लीचे आनी गोंयचे इलेक्शन प्रभारी, आमचे आदले प्रभारी सिटी रवीजी, मागीर आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, आमचे इंडस्ट्री मिनिस्टर माविन गुदिनो, आमचे वॉटर रिसोर्सेस मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक, आमचे पर्यटन मिनिस्टर टुरिझम मिनिस्टर रोहनबाब खवटे, सोशल वेलफेअरचे मंत्री सुभाष फळदेसाय, त्यानंतर आमचे निळकंठबाब हलनकर, गोविंद गावडे, अलेक्स सिकेर, विनय तेंडुलकर, चंद्रकांत कवळेकर, नरेंद्र सावयकर, दामोदर नायक, दिगंबर कामत, मायकल लोबो, प्रेमेंद्र शेठ, निलेश काब्राल, संकल लामुणकर, कृष्णा साळकर, गणेश गांवकर, सर्वानंद भगत, सिद्धार्थ कुकळकर, आरती बांदोडकर, सुलक्षणा सावंत, समीर मांद्रेकर, तुळशीदास नायक आणि महानंद असोदकर असे एकूण 40 नावां म्हणजे दोन्ही जिल्ह्याचे अध्यक्ष भितर 40 जे नावां आसात हे लिस्ट आज आमचे सँक्शन जाल्लें केलें जातलें. इतले मजगती स्टार प्रचारकाच्या 40 नावांच्या वळेरीत सुलक्षणा सावंत हिचे नाव आसा. मात भाजपाची 3 बायलां आमदार डिलायला लोबो, जेनिफर मोन्सेरात आणि डॉक्टर देविया राणे हांच्या नावांचो मात ह्या वळेरीत आस्पाव ना. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सांगोळ्याच्या बेघर जाल्ल्या लोकांक आचारसंहितेक लागून सरकाराची कसलीच मजत मेळची ना, पूण मनीसपणाच्या नदरेन शक्य ती मजत करपाचें आश्वासन आमदार केदार नायकान दिलें. मुख्यमंत्र्याची भेट घेतल्या उपरांत आमदार केदार नायक उलयतालो. सांगोळडाची उरिल्ली बेकायदेशीर घरां शेनवारा मोडून उडयली. उपरांत आमदार केदार नायकान सांगोळडा वचून बेघर जाल्ल्या लोकांची वासपूस केली. लोकांक शक्य ती मजत करपाचें आश्वासन ह्या वेळार केदार नायकान दिलें. घरां मोडप हे सगळ्यांक दुखदूच, कित्याक ती इतली वर्सां जालीं हांगा रावताले आनी कितें जालां ते गजाल बरी न्ही ती. सो सेंटिमेंट्स तांचे दुखावले ते नो डावट. सो तांकां लागून एलिमिनेट करून कितें करूंक जाता तें आमी ट्राय करता आनी तें करतले आमी. कितें जालें काल थोड्या जाणां कोण तरी आयले आनी इन्स्टिगेट करपाचें कांय काम करूंक ना. इन्स्टिगेट करपाचें काम करता. 2 मिनटांक आयले, 2 मिनटांन काडले आनी गेले. आयज कोण ना हेंच्या वांगडा. तांकां आयज फुडें कितें जालें आमीच करचें पडटलें, म्हाकाच करचें पडटलें फुडें व्हरून. आनी सरकार म्हणून ते आपले आयले, इन्स्टिगेट केले, आपली पॉलिटिकल पोळी भाजली मातशे उपरांत 2 मिनटान आनी गेले. आयज ना ते 2 मिनटां आयले तितले आयिल्ले ते. सो आमी ह्या लोकां कडेन आमी आसा, तांकां कितें सपोर्ट जाय, कितें हेल्प जाय आमी करतले. कंटिन्युअसली गव्हर्मेंट आनी आमी हेजेर काम करीत आसा. रिहेबिलिटेशनाचेर कितें तांकां आतां सद्याक ते डिस्प्लेस जालेले आसा. सो हेका लागून कितें करूंक मेळटा तें आमी तेजी वाटचाल काडटले. सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर म्हणल्यार तुमकां खबर आसा कितें पयलीं. सुप्रीम कोर्ट ऑर्डरीचेर कोणी कंटेम करीत जाल्यार तुमकां खबर आसा कितें. सो तेका लागून ह्यो सगळ्यो कितें आसा त्यो आमी कंटिन्युअसली काम करताले. कितें करूंक जाता पळय तें आमकां. हांगा आयले 2 मिनटां बायट दिले आनी हिरो जाले आनी पॉलिटिकल मायलेज घेवन गेले हेका अर्थ आसना. ताका कंटिन्युअसली कोण कोण आयिल्ले आसा तुमकां आमी अजून आयज सांजची मिटींग आसा. त्या मिटिंगेक आमी कितें जाता तें आमी डिस्कस करतले. हांव तुमकां कळयता कितें आसा पळय हेजे फुडें. दुसरे वटेन घरां मोडून उडयल्ली आसली तरी लेगीत लोक हांगाच्यान वचपाक तयार नात. आमच्या कायमस्वरुपी स्थलांतरणाचो प्रस्न जो मेरेन सुटावो जायना तो मेरेन आमी हांगाच्यान हलचे नात अशी भुमिका लोकांनी घेतल्या. हांव प्रमोद सराक सांगता की आमकां कितें तो ना कितें आदार करचे तुमी. आमी तेंच मागता तुमचे कडेन. कोण व्हडले कोण पयशेकार ना आहा, सगळ्यां कडेन एक धाकटे गाडयो आहा आनी ते तितूनच वयता येता पोटाचे आमचे चलयता. तितून आमी कितें खाता कितें ना आमकां केन्नाच तेंचे कडेन आमकां दी म्हणून आमी केन्नाच मागोंक ना.
खंयचे रेलीक भोंवले जाल्यार कोणा कडेन 1 रुपया मागोंक ना, कोणा कडेन कितें 1 रुपया मागोंक वयता आमी सराक खबर आहा, सराक हो सर आमचो आसा म्हणून आतां इतले दीस तेणें कशें करून आमकां थांबयले, तेजे उपरांत तेजें आयकोंक ना सर. टाइम पासून सामान काढता असलेले काढून सगळे एकट्यान करून खंय तरी दवरता असलेले हे आता मोडून गेले. आता कितें म्हणून करतले आनी आदाराक आसपाक 2000-3000 रुपया जोडटा. भुरग्यांचे पळयतले कितें आमचे पोटाचे पळयतले कितें घराक भाडे दितले 15,000 मागता. 15,000 आमी जोडटा एक म्हयन्याक कितें म्हणून करतले. आमचे मुस्लिम लोकांक रूमय दिना आमकां. एक घर असले जाल्यार कोणी मुस्लिम लोकांक आता इतले घरा आमकां रूमय दिना. रूम मेळटा आमकां आतां. आमी कितें जोडटले आनी भाडें कितें फारीक करतले आमी. कांसा थिवी वाठारांत ओला इलेक्ट्रीक स्कूटर आनी ट्रका मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत नासनळच्या सुजाता साळगांवकर ह्या तरणाटे चलयेक आगताक मरण आयलें. अपघाता उपरांत दुबावीत ट्रक चालकान थंयच्यान पळ काडलो. चुकीच्या दिकेन येवपी ट्रकान धपको दिल्ल्यान हो अपघात जालो. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. हालीं तेंपार गोंयांत अपघातांची माळ सुरूच. शेनवारा कांचा थिये ट्रक आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात. वाट दिसाच काळान केलो घात. भिरांकूळ अपघातात नासनळच्या सुजाता साळगांवकर ह्या तरणाटे चलयेक आगताक मरण. चुकीच्या दिकेन ट्रकान धपको दिवन ट्रक ड्रायव्हरान अपघात सुवाते वयल्यान काडलो पळ. मजगती नासनळच्या थळाव्यांनी तशेंच अपघातात मरण पाविल्ल्या चलयेच्या फॅमिलीन पुलीस स्टेशनार धडक दिली. जो मेरेन ट्रक ड्रायव्हराक अटक करिनात तो मेरेन कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडचे ना म्हूण चलयेच्या घरच्यांची शिटकावणी. आमचे गांवांत एक आयज काळोख कसो पसरलेलो आसा की एक घटना घडली 1:15 आयच्या पुलिसाच्या माध्यमांतसून कळून येयला आमकां आतां. पण जेन्ना 3:15 सुमार आमकां कॉल येयले आनी ब्रेकींग न्यूज येयलो की सुजाता साळगांवकर हे नासनळचे भुरगे, नासनळ विलेजींतले भुरगे खंय तरी एक एक्सिडेंटान डेथ जाल्ले आसा कांसा थिवी. जेन्ना आमी शॉक जाले आमी तेंचे फॅमिली कॉन्टॅक्ट केलो, एकामेकाक शेजाऱ्याक कॉन्टॅक्ट केलो जाल्यार ही घटना खरी घडल्या. दुर्दैव्य अशी घटना घडोवंक फावना जाल्यार आयज कोलवाई पुलीस स्टेशनार बॉडी मुरगानान दवरून गाडयो दोनी हांगा पंचनामा करून हांगा हाडलेले आसा. ज्यो दिसता सगळे आमी गांवचे लोक तशेंच तेंचे वांगडी सयरे नाते आमी जमलेले आसा. आमचो एकूच डिमांड आसा, आमी पुलिशेक खंय दोशी धरिना, आमी कोणाक दोशी धरिना, पूण जो ड्रायव्हरान ही आयज घटना घडून तो पळ काडलेली आसा. आतां आमकां आयकूंक येयला तो खंय तरी वाळपयचो ड्रायव्हर आनी ट्रक जो आसा ओनर तो मडगांवचो. ही गाडी खंय तरी कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर PWDक चलताली. ते गाडयेचो ट्रक हाडलेलो आसा. तुमी पळयता आसतले की त्या ट्रक ड्रायव्हराक स्वता कस्टडीन घेतल्या शिवाय आमी मुरगानांतली बॉडी पंचनामा करून दिवचे ना. आमी ती बॉडी फॅमिली सांगता आनी आमी सांगता की ती बॉडी आमी बांबोले पंचनामा करपाक दिवपाचें ना. आमकां पयलीं त्या ड्रायव्हराक हांगा हाडचो कोलवाई पुलीस स्टेशनार आमच्या समोर तेका स्पश्टीकरण दिवचें की जावंक जायना. आयज कांय गोश्टी घडटात ज्यो कितें फॅक्ट आसात ते चोडाक मारून परत एक 70 मिटर गाडी वयता आनी तो रावना, तो खंय तरी पळ काडटा. एक कितें तरी आमकां एक दुसरो डावट दिसता. आमचो असो एक डिमांड आसा जी आमी बॉडी आसा ती पोस्टमॉर्टमाक व्हरचे ना. जे मेरेन ट्रक ड्रायव्हर अरेस्ट जायना ते मेरेन आमी हांगारूच रावतले. आयज थिवी कांसा हांगासर एक ट्रक आनी इलेक्ट्रीक बायक ओला हाच्या मदीं एक फटल एक्सिडंट घडलो. जो ओला गाडयेचे जे ड्रायव्हर आशिल्ले सुजाता साळगांवकर हे 26 वर्साचे मुळात रावपी नाशनोला गांवचे. हे खंय तरी एका ऑनलायन शॉपिंग एपाचे जे आसात तेतून एका कंपनीन कामाक आशिल्ले एज अ डिलिव्हरी गर्ल. त्याच फाटल्यान एक ट्रक आशिल्लो. ही दोगांय एकाच वाठारांतल्यान जे थिवीच्यान अस्नोरा सायडीक वयताली. अशें कळ्ळें येता की ट्रकाचो जो स्पीड आसा ती हाय आशिल्ली. ह्या सगळ्याचेर अपडेट आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावयतले. हांव रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. लोकशाय वाटोवपाक फुडें सरिल्ल्या काँग्रेसीन आपल्या इतिहासाचेर मातशी नदर मारची. कलम 356चो चुकीचे पद्दतीन वापर करून 40 फावटी काँग्रेसीन प्रादेशीक पक्षांचे सरकार पाडिल्ले तेन्ना तांकां लोकशायेची याद आयली ना. भाजपान प्रश्न उपरासला. खंय तरी विरोधकांनी जो अपप्रचार केला सुरू ताचेर म्हाका दिसता उत्तर दिवपाचें अत्यंत गरजेचें आसा. पयर तुमी पळयलें ते आझाद मैदानाचेर आसूं किंवा पत्रादेवी आसूं, ऑपोजिशन एकठांय येता आनी खंय तरी आमी डेमोक्रेसी वाचोवया म्हणटा. तर डेमोक्रेसी वाचोवया म्हणणारे हाणीच कसो डेमोक्रेसीचेर आघात केला तें म्हाका दिसता याद करप हें लोकांक म्हत्वाचें आसा.
आज काँग्रेस पार्टी स्पेशली जेन्ना उलयता म्हणजे आज हांव परत येता म्हणजे सध्या तो नवो आशिल्ल्या कारणान कॅप्टन विराटो नवेच कॅन्डिडेटान अनाउन्स जाला तो खूब गजाली उलोवंक लागला आनी ताणें पयल्याच भाशणान म्हणलें की खंय तरी एक मिनी एमर्जन्सी लागली काय कितें. आरे तूं जेन्ना मिनी एमर्जन्सी म्हणटा तेन्ना एमर्जन्सी कोणें लायिल्ली, एमर्जन्सी खंयच्या पक्षान आयिल्ली हाजो जाण विराटो आसा काय हो म्हाका ताका पयलो प्रश्न आसा. दुसरो प्रश्न, देशाचे जे जेल केले म्हणजे पयर राजनाथ सिंगजीन म्हणलें की आपली आवय बरी नाशिल्ली, शी सबसिक्वेंटली डायड, पण आपल्याक एमर्जन्सी वेळा अरेस्ट जाल्ल्यामुळे आपल्याक जेलींतल्यान भायर वचपाक मेळना. ह्या परिस्थितीन आमच्या लिडरांनी डेमोक्रेसी वाचोवपा खातीर लढाई दिल्ली आसा आनी आज होच काँग्रेस आमकां डेमोक्रेसीचेर भाशणां दिता. आनीक जो मुद्दो म्हाका दिसता आमी विसरूंक लागल्या ते म्हणजे आर्टिकल 356 की खंयचे तरी कारण वापरप आनी स्टेट गव्हर्नमेंट डिसमीस करप. हे हाजो मिसयूज आमी गोंयांतूय पळयला. पण म्हाका तुमकां एक याद करून दिवपाक जाय की बीजेपीच्या सरकारान काय 2014 खंयचेच सरकार डिसमीस करूं ना. जाल्यार आर्टिकल 356 वापर काँग्रेसीन कितल्या फावटी केला काय? द आन्सर इज 90 फावटी आर्टिकल 356 वापरून स्टेट गव्हर्नमेंट डिसमीस केल्या. 50 फावटी फक्त म्हणजे एका मनशान 50 फावटी जर केल्या तर इंदिरा गांधीन 50 फावटी गव्हर्नमेंट डिसमीस केली आणि 40 वेळा आज जे रिजनल पार्टी सगळे एकठांय जावन लेट अस सेव्ह फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री म्हणटा, 40 रिजनल पार्टीची सरकारां ह्या काँग्रेसीन 356 लाव आणि हे करचे. तो मागीर अमित पाटकर आसूं, विराटो आसूं किंवा तांचो जो 30 वर्सां पयलीं आपण लॉ मिनिस्टर आशिल्लो थंयच अडकल्या, ताची कॅसेट थंयच अडकल्या. ताच्या मागीर 4 इलेक्शनां आहलो पण तो तरी हांव लॉ मिनिस्टर आशिल्लो. म्हणजे खंय तरी तो आतां फक्त इतलें सांगपाचो उरला की देशाक स्वातंत्र्य आपल्या खातीर मेळ्ळें कारण ताणें प्रधानमंत्री कॅन्डिडेटूय म्हणून सांगलो आपूण. तर हे सगळें सांगता आसतना म्हाका दिसता रमाकांत गलपान यूज ऑफ आर्टिकल 356 हाजेरूय आमकां एकदां सांगचें. दाबोळे वास्को वाडेच्या एका उच्च माध्यमिक विद्यालया फाटल्यान नवे इमारतीचे बांदकाम चल्ला तर 5 वर्साच्या सान चलयेचे लिंगीक अत्याचार करून खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयला. ते चलयेचे कुडीचो पोस्टमॉर्टम केल्या उपरांत ते चलयेचे लिंगीक अत्याचार जाल्ल्याचे स्पश्ट जाला. ताका लागून वास्को पुलिसांनी अज्ञाता आड गुन्यांव नोंद केलो. उपरांत ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या उपनेश कुमार आनी मुरारी कुमार ह्या दोगूय दुबावीत आरोपींक अटक केले अशें उत्तर गोंयची पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हिणें सांगले. दाबोळे वास्को वाडेच्या एका उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या फाटल्यान एके नवे इमारतीचे बांदकाम चालू आशिल्ल्या सुवातीर एका 5.5 वर्सां पिरायेच्या चलयेची कूड सापडली. त्या चलयेच्या कुडीचो पोस्टमॉर्टम केल्या उपरांत चलयेचे लैंगिक अत्याचार करून खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयले. जाल्यार ती इमारतीन काम करपी बिहारच्या दोग दुबावितांनी गुन्यांवाची कबुली दिल्या उपरांत पुलिशेन तांकां अटक केले अशें उत्तर गोंयची पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी सांगले. We have taken the investigation very seriously about this offence, a very heinous and a grave crime wherein the girl has been raped, sexually assaulted and she has been murdered by strangulation. In this case, we were interrogating all the labourers who were present on the under construction site, and yes, certain leads came across, certain evidences came across, wherein we have zeroed down the 2 accused persons. Both are from Bihar. At this stage, I wouldn't like to disclose their names, and we have taken them in custody. We have arrested them. And yes, they have disclosed having committed this gruesome crime of rape and of killing the minor girl. We'll be taking them shortly for medical examinations and for collection of all medical evidences, and thereafter the accused will be sent to the court for obtaining their custody remands. Madam, how long they have been in Goa, these construction workers? As per the preliminary investigations, the accused are in Goa for last 1 year. I mean, before this family could come, this family had come around 9 months back, and they were before that over there in that construction site. Madam, were they involved in any other crime before this accused Karan?
At the police station, there is nothing on record against these persons. However, during course of investigation, we came to know that one of the same accused had on the earlier day trespassed into the room of the victim and had tried to touch the mother of the victim, and she had raised an alarm. Her husband also was there during that time, and then the husband had already given the information about this touching, inappropriate touch to the supervisor on the site, and supervisor was in the process of dealing with this matter. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोसान शुभम तिओजी. फाटल्या वर्सा प्रमाण अंदूय मयेगांवची फामाद माल्याची जात्रा जावची ना. ही जात्रा रद्द करपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतला. तशी नोटीसूय जारी केल्या. येता त्या मंगळारा 16 एप्रिलाक ही जात्रा जावपाची आशिल्ली. दिवचल तालुक्यातल्या मयेगावच्या श्री माया केळबाई पंचायतन देवस्थानाची फामाद माल्याची जात्रा अंदूय जावची ना हे स्पष्ट जाल्ले आसा. माल्याची जात्रा निलंबित करपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतना तशी नोटीस जारी केल्या. देवस्थान समितीच्या निर्णयाक लागून अंदू माल्याच्या जात्रेचे खाशेलेपण आशिल्ले माले पेटचे ना ते पेटचे ना. वयल्यान पेट्टे माले तकलेर घेवन नाचपाचो श्री केळबाई देवीचो पण लेगीत पुराय जावचो ना हे स्पष्ट जाल्ले आसा. मान आणि अधिकाराच्या मुद्द्यावयल्यान फाटल्या कांय वर्सांच्यान मये गांवांत देवस्थान समिती आणि नायक गटा मदीं वाद चालू आसा. ह्या वादाक लागून मयेच्या श्री माया केळबाई पंचायतन देवस्थाना कडेन संबंधीत आशिल्ल्या कांय उत्सवांचेर लेगीत हावळ आयिल्ली आसा. मोबा विमानतळावेल्या टॅक्सी ड्रायव्हरांक आशिष परब ह्या पुलिसान मारबडय केल्ल्यान चाळविल्ल्या टॅक्सी ड्रायव्हरांनी पुलीस स्टेशनांत वचून बोवाळ घालो. मारबडय प्रकाराचो व्हिडिओ सीसीटीव्ही कॅमेरान कॅप्चर जाला. विमानतळावेल्या पुलीस उपनिरीक्षकाक निलंबित करचो म्हूण टॅक्सीकारांची मागणी. मोपा विमानतळावेलो पेडणेचो टॅक्सी ड्रायव्हर दिनेश खडपेक आशिष परब ह्या पुलिसान मारबडय केली. मारबडय केल्ल्याचो व्हिडिओ विमानतळार लायिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाला. ह्या प्रकाराक लागून मोपा विमानतळावेले टॅक्सीकार बरेच चाळवले. चाळविल्ल्या टॅक्सीकारांनी पुलीस स्टेशनार वचून धडक दिवन टॅक्सी ड्रायव्हराक मारबडय केल्ल्या पुलिसाक बेगोबेग निलंबित करचो म्हूण टॅक्सीकारांची मागणी. सगळे पंच सरपंच सगळे येवपाच्या. हेका जर तुम्ही सस्पेंड किंवा तेका डिसमीस करूंक जाय. डिसमीसच करपाचो असले मनशाक. असले मनीस नाका जो पेडणे रावन पेडणेकारांक जो कुत्र्याक कहो मारता पळय तसलो आमकां हांगा मोपा एअरपोर्टार नाका. हांव PI कडेन मागता तेका तुम्ही जाता तितल्या बेगीन एक्शन घेवपाची. नाल्यार हो जो लढो आहा पळय आमी फुडें खूब व्हरतले ते आमकांय खबर ना. फुडें कितें जातलें लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट तेजो जबाबदार तो PSI आशिष परब आसतलो. एका एक तर सस्पेंड करा नाल्यार हाच्यान तुम्ही धांवडा खंय तरी. आमकां असले मनीस नाका हांगा ते आमच्या पेडणेकार भुरग्याचे अशे मारता. तेका आवय तेजो संवसार आहा. तेका टॅक्सी चलोवंक जाय. तेका डायरेक्ट उडोवन उडोवपाची तयारी करता. त्याची पूर्ण चौकशी करची. ते रँड कॅपावाल्या कडल्यान पैसे घेवन मी सुपारी घेवन तेका मारला जाल्यार हातूनय चौकशी जावपाची. आमी म्हणटा डायरेक्ट रँड कॅपवाले हा पैसे खूप खावपाक सोदता. म्हणजे आमी डायरेक्ट घेवन थंय झगडे करूंक शकना. ह्या खातीर तेंच्यांनी पुलिसांक पैसे दिवन मारपाक लायला काय हाची चौकशी जावपाक जाय. म्हाका भितर जालें एकट्याक म्हणून आनी म्हाका विचारपाक लागले. म्हाका म्हणले विचारले मारलो म्हणून सांगलो पळय तेन्ना म्हाका सांगले तुका भितर उडयता म्हणून भितर घे म्हणून हे सांगले. म्हाका भायर घेवन दिले. म्हाका भितर घेवन गेलो. भितर उडयता कॉन्स्टेबल दिसता. आयज अक्षरशः पुलिसांची हांगासर दादागिरी चल्लेली आहा. पेडणे हे पयलीं सारखे रावोंक ना. आमी पेडणेकार आयज जागृत जाल्ले आहा. आमी एका आमच्या भावाक कोण हात लायत आमी वगीर रावचे ना. कशें कारण नासतना तेका आयज मारलेलो आहा. फाटल्यान अरे तूं पुलीस न्हू, तूं PSI, तूं PI कोणूय आसूं तूं येवन तुजें हें दाखय न्हू. तूं डायरेक्ट तुका हात घालताय तेका म्हटल्यार कितें. तो जेवणाक वयता तो खंयसर वयता ते तूं तेका विचार. तुका रायट आहा. तूं तुजी ड्युटी करताय न्हू. तुका रायट आहा तेका विचारपाक. तूं तेका विचारिनासतना डायरेक्ट तेच्या येवन गळ्याक कहो घट धरताय. गळ्याक कोणूय फाटल्यातल्यान येवन मानेक घट धरप गळ्याक घट धरप म्हणटकूच तो भियोन धांवतलोच न्हू. भियोन धांवतकूच तेका येवन मारपाक चालू केलो तेणी. हे आमी खपोवन घेवपा ना.
हांव मागता सरकारा कडेन आनी हे आमचे कोण पंचायतीचे हा पेडणे पंचायत आनी आयज हांव पेडण्याच्या अख्ख्या लोकांक सांगता की बाबा हो विषय हा पळय आयज आमच्या टॅक्सीकार भावाक मारलो फाल्यां तूं हेतून खंय तरी तुमी आसतले तुमकांय मार पडटलो असोच कळ्ळें न्हू विनाकारण फाटल्यातल्यान येतले डायरेक्ट मारतले आनी आपूण पुलीस कोण सांगतले सो हेचेर कितें तरी हा आतां आवाज उठोवपाचो टायम येयल्लो हा सगळे जॉब हा ते भायल्या लोकांक दिल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मोपाच्या निवृत्ती शिरोडकार. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.